हांव वयता कामाक. खंयसर कितें ऑफिसाक वयता. अरे आयज तर आयतार आयताराची ऑफिसाक सुटी ना. ऑफिसाक हांवें जायते कामां पेंडींग आसात. येता त्या विकांत कॉन्फरन्स आसा. म्हाका ताची तयारी करूंक जाय. बरें चल वच ऑफिसाक वचून जाय वच. आतां कितें जालें. सदांच तूं लेट घरा येता आनी आयताराचे एक दीस मेळटा ते तुका ऑफिसाक वचूंक जाय. चल वच. आतां कितें जालें. कित्याक तूं इतलें सांगता. सांगता भुरग्या घरांत कितें चलता ती खबर तरी आसा तुका. घरांत बायर भुरगीं आसा ती जाणा तरी तूं. फकत तें ऑफिस आनी काम काम काम. हे पळय डायना, आमी फ्लॅट लोनार घेतला ताचे हप्ते भरूंक जाय. भुरग्यांचे शिकोवप आमचे उदार पसण हे सगळें हांव कोणाक पासत करता. घरांत तूं मात पासून कितें दिना आनी हाची तुका कसलीच खोट ना. आतां सकाळी फुडें तूं कित्याक केरकेरा सावकता. तुका नाका ऑफिसाक गेलोलो नाका तुका. बरें हांव वचना ऑफिसाक. एक मेसेज कोता. जॉनी हांव आयज ऑफिसाक येना. म्हाका बरें दिसना. भायरा जाता. केली मेसेज. वय ही पळय सेंड केली. चल वचना ऑफिसाक. कितें जालें तुजें कंप्लेन. हांव फॅमिलीक वेळ दिना म्हणून फकत ऑफिसाक वयता. आतां घेतली सुटी. चल हांव पळय भुरग्याक. तूं जा पळय. पिडो ओ पिडो भायर यो. डॅडीन तुमकां लागून सुटी घेतल्या. सुजी ओ सुजी बेगीन भायर यो. पिटू ओ पिटू सुजी भायर यो गो. डॅडी तुमकां आपयता. राव 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 ती तूं येवची ना. कानाक गुड्ड्यो लावन बसला नासतली. राव राव. कितें करता. हॅलो पिटू. आरे ती आपल्या रुमांत आसा. जाणा हांव पिटू हॉलान यो. वय हांव हॉलांत आसा. बेगीन सुजीकूय घेवन यो. ताका इतले व्हडल्यान आड्ड्यो मारून फायदो ना. तांकां आयकोन येवपाचें ना. ती कानाक गुड्डे लावन बसला नासतली. कातारां आयकता तूं ज्यो जाण कितें करतात काय म्हूण. आये पळय आये कोंकण्यो सामाव सामाव हादोवतली. म्हणटा थंयच आसा. यो तो सांगा. ओ हॅलो. अरे माकडा ते कानातले गुड्डे काढ. यो बस. ना ना काय वाचो. तुला कितें भुरग्या फुडल्यान तूं सारको न्ही बस. अरे भुरगीं आसात म्हूण कितें जाली. आतांची भुरगीं इंग्लीश पिक्चरां पळयतात. तांकां सगळें खबर आसता. पळयना तर तुमी इंग्लीश पिक्चरां. पळयता मागीर कितें जालें. अशी बसल्यार कांयच फरक पडना. आमचीच फामील आसा. ते सगळें सोड. पिटू एक सांग म्हाका तुजें शिकोवप कशें चलता. आनी फर्स्ट इयराची एग्जाम केन्ना.
अरे डॅडी हांव फर्स्ट इयराक ना हांव थर्ड इयराक आसा आनी म्हज्यो एग्जामी फुडल्या म्हयन्यान आसा सचिन फर्स्ट इयर झालें तेच म्हणटा न्हू तो घरान तुका बिलकुल लक्ष ना घरान कितें चलता ते तुका कांयच खबर ना मामी जे म्हणटा ती म्हाका घरांतले कांयच खबर ना सारकें सांगला तिणें अरे म्हजी भुरगीं केन्ना वोट जाली म्हाका कळोंकूच ना इतलो पयस कित्याक बसला डॅडी हांव हिंगा बरो आसा. अरे या रे बरे सुजी तू हांगा बस काय ना तू भितर वच आणि फोटो अल्बम घेऊन यो आम्ही बाराबोर फोटो काढया आणि व्हॉट्सअप स्टेटस घालया बिफोर अँड आफ्टर मामी अल्बम बा काय नाका डॅडी स्टेटस बा काय नाका तू आमच्या लहानपणाचे खंयच्याय फोटो स्टेटसार घालताय आमकां लॉस जाता डॅडी अरे तुम्ही वोट झाली पळोवन म्हाका खूप अभिमान भोगता तू जाणे सुजी तू हे देशे असले पळय तेन्ना तुझ्या नांगांतल्यान शिमूर व्हांवताले त्या पासून तू आमचो बाबूलो तुका शिमरे म्हूण जावयतालो ल्हानपणाला फोटो म्हाका शिकून पावता तो आनी हांव बोट जावन सुद्दां तेन्ना काडलेलो फोटो तुवें फेसबुकार घातलाय बिफोर एंड आफ्टर म्हणून आनी कॅप्शनाक कितें घातलाय रे म्हजे शिमरे 18 वर्साचे जाले फिलिंग्स ऑकवर्ड डॅडी प्लीज प्लीज डोंट डू दिस अगो तातूंत कितें वायट आसा इट इज ट्रेंडिंग नाव तुमचे ल्हानपणाचे फोटो आसात म्हूण घालता हांव थोड यादी त्यो गरज ना डॅडी आमचे लहानपणाचे फोटो स्टेटसार घालपाक आमचे फ्रेंड्स आमकां चावयतात डॅडी फाटी तुवें म्हज्या लहानपणालो कांयच घाली नासतना सारको उलटो कांयच घाली नासतना काडलेलो फोटो आनी हांवें नवी बायक घेतलो तेन्नाच काडलेलो फोटो तुवें स्टेटसार घाला आनी कॅप्शनान कितें बरयलां रे म्हजो बाबूलो व्हडलो जालो अरे हातूंत कितें वायट आसा म्हजो बाबूलो पयलीं ल्हान आसलो आतां व्हड जाला कांय चलयता नाका डॅडी मसले फोटो घालिना काय लोकांचो गट समज जाता सगळीं आमकां चावयतात आतां ती व्हडली सांगा डॅडी समाजाचे नदरेन तुमी व्हडलीं जाल्यान जाय पूण म्हाका म्हजी भुरगीं स्वताच ल्हान तशें तर आजुनूय तूं आमकां उदक न्हाणोवपाक येता डॅडी ताका नाका जाल्यार घालना काय ते फोटो ताका लायक ना काय ना हांव ते फोटो घालून म्हज्या भुरग्यांची तूच केल्या डॅडी तूच न्हू या पूण कॅशनाय जाता म्हाका पत्त्याक पत्ते दिला काय आयकला मग तुवें हांव खंय तांचो कॅस्टाय करता हांकां सगळे हांवें ते मेळ्ळा म्हूण अशी उलयतात मोबायल ब्रँडेड क्लोथ्स शूज लॅपटॉप बायक आतां दामलो बटन शिजले मटन आदी आमी कितले त्रास काडल्या आदी आमच्या घरान फ्रीजर एअर कंडिशनर नासले बारापोनाक खोल्यो घालून उदक तापयताले शी खाता जाल्यार डॉक्टर पोसताले आनी गोर मी खाता जाल्यार सोये घालून आंगणान न्हिदताले उज्यान वाजून चिसरे खाताले आनी पेजेक सुक्या भोवमीन ना जाल्यार दोडयारे बेकार जाला आमकां फाटली 20 वर्सां हीच सिडी वाजता आमच्या घरान वयल्यान म्हणजे कसं मोस्कोऱ्यो करतात ती तेपा परमणे माथ्याक तुरपणे समजून घे तांकां अरे हांव तांचो इश्ट जावपाक प्रयत्न करता हांव टू ब्रेक द जनरेशन घे तू फकत तांकां तुज्योच गजाली सांगता तांचेय आयकून घे तांचे काळजा मनातले उमाळे भावना तांचे कॉलेजीन कितें चलता ते तांचे इश्ट कितें म्हणटात तेय विचार बरें आतां पळय तांचो फ्रेंड्सांक सगळे खबर काडटा पयलो ए पिटू पिटू म्हाका एक सांग बोट्टा येवना रे कोणाक कितें सिगरेट रे बोट्टाय की ना तू ओगी राव ह्या पिरायेचेर हेच प्रश्न विचारचे आसता नाका आमच्या दोळ्या आड कितें चल्लां पळय तें हे पळय पिटू बिंदास कितें खरें आसा पळय तें सांग डॅडी घेवपाची कसलीच गरज ना समज डॅडी तुजो फ्रेंड म्हणून सांग 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 बोट्टाय की ना रे डॅडी ओडटा डॅडी केन्ना केन्नाय सदांच न्हू डॅडी गोड जालो म्हणटोच म्हाका जायच पडटा डॅडी सोड न्हू दिसाक एक 1.5 पॅकेट जाता डॅडी कितें आतां म्हाका सिगरेटाची वाज येयल्या डॅडी हांव सोडूंक सोदता पूण सिगरेट म्हाका सोडिना डॅडी हो खरें सिगरेटी ओडटा बिलीव मी डॅडी सिगरेट सोडपाक आय एम ट्रायंग माय बेस्ट पूण सिगरेट ओडिना जाल्यार सोरो येयलो सुबेज जाता
आणि पाड पडलो सोरो सोडटलो म्हटल्यार विड्रॉल सिम्पटम्स येतात आणि उपरांत ड्रग्साचो आधार घेवचोच पडटा डॅडी. ड्रग्स एक्चुअली म्हाका नाका आसले डॅडी. कितें करूं सगळें सुयेर पडलां आणि म्हजे फ्रेंड्सूय ड्रग्स घेतात. आय डोंट वॉन्ट टू बी एन ऑड मॅन आउट डॅडी. हे कितें उलयता रे तूं? गाणा कोणी सापड मारून ड्रग्स भायर काडटलो. तुवें सांग म्हणलें म्हणून स्वत कितें तें हांवें सांगलें डॅडी. आयकला कसो जायना? तो सोरो ड्रग्स सिगरेट ओडटा खंय? डॅडी ड्रग्स ओडिना डॅडी. ड्रग्स वी इंजेक्ट ऑर वी स्नॉट. नॉट तुजेर मारतलो फोन. तो ड्रग्स घेता हे कितें चल्ला? तुका भुरग्याचे काय पडलेलो होतो ना? हांव म्हणून कितें करूं? कितल्याचेर लक्ष घालून घरात रांदूंक जाय, सफाई करूंक जाय, भुरग्यांचेरय न्हू तर हांवेनूच करूंक जाय. कितलें करपाचें? ए पिटू पिटू खरेंच सांग तूं आमची फकाणां कोत्ताय मरे? ना डॅडी हांव खरें सांगता डॅडी. खरें सांगता म्हणपाक अरे दुकरा तुका लोळ पासून दिसना रे? पिटी ना तो व्हडलेली भोंयण आसा ताचेर आतां तुका परिणाम जातलो चिंतलाय तुवें? आनी ताचे उदी तोंड घेवन सांगता दुकरा सिगरेट चोरान ड्रग्स वता म्हणून? लॉस कसली डॅडी. तेवूय सिगरेट ओडटा तेव्हा फुसकायता. सुजी तुवें सिगरेटी ओडटा? I have to smoke there. गाणा बरें थांबोन मारतलो. हे कितें उलयताय गो तूं? लोळ नासलेली म्हणजे Be cool, Dad. हे पळय, तुका कन्फ्युजन जातूच मातशें डिप्रेशन पडटा आनी म्हाका सिगरेट जायच पडटा. अरे हांवें केन्ना सिगरेट ओडूंक ना आनी तुमी तुजी सगळीं फ्रेंडां सिगरेट वता, Dad. It's very common. कोण कोण कर? अरे तू रे ताचो व्हडलो भाव. तुवें तरी ताची नजर दवरूंक नाका आसली. हे पळय डॅड हांव तेच्या स्पेसीन इंटरफेर जायना डॅड. तुज्या कानांतल्यान धुंवर भायर काडटलो. शी कसलो भाव रे तुजी. दोगांनी म्हजें नांव पिट्यार करून उडयलां. Relax, Dad. म्हाका कन्फ्युजन जाता म्हणून हांव सिगरेट वता. कन्फ्युजन? कसलें कन्फ्युजन जाता गो तुका? तोंड घेवन सांगता पयलें. तूं शांत जा, हांव सजमायता तेका. बरें सोजमाय ताका. काय सुजी, सिगरेट म्हणून एक वायट गोष्ट. सिगरेट म्हणले तुका नाम कॅन्सर जाता. ए म्हाका कितें सांगता? वरती कोण येवंक ना तें. सुजी! तुका कसलें कन्फ्युजन जाता गो? आनी तूं हे भाशेन कित्याक वागताय? हे पळय मामी, कॉलेजीक म्हाका 4 चेडे आवडटा. पूण कोण चूज करचो तेंच समजना. सारकें कन्फ्युजन जाता. कितले चेडे? 4? दोन्ही ताणे उडे सांगले. तू तो बोल कर तुझं. अरे 4 चेड्यांक लायक करता म्हणपाक तुका लोवर पासून दिसना गो? चेडे म्हाका लायक करता, पूण हांव सगळ्यांक लायक दिता. तोंड फोटो शी 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 वाडन व्हडली जालां म्हणून आमकां मारूंक शकना. अरे रात दीस नाक्षो धरून तुमच्या फुडाऱ्या खातीर काम करता आनी तुमी सोरो ड्रग्स सिगरेट ओडटा. म्हज्यान आनी सोसूंक जायना. हांव समाजाक तोंड कशें दाखयतलो? हे पळय डॅड हांव जाणा तूं म्हाका लागून जायते त्रास काडटा म्हूण. हे त्रास हांव सोंपयता डॅड. डॅड हांव जीव दिवंक वयता. ए बिटू बिटू जीव दिता? कित्याक जीव दिता? पिसो जालें तूं? Dad, Dad, वचूं दी तेका. ए ब्रो, वयचे पयलीं म्हाका सांग आं, स्टॉक खंय दवरला तो? म्हाका कन्फ्युजन जातूच सामकें त्रास जावंक लागता. 2-3 पॅक मारल्या शिवाय तकली थारार येयना म्हजी. हे पळय सोऱ्याची बाटली बॅडाच्या पोनाक आसा. सिगरेटीचे पॅकेट म्हज्या लॅपटॉपाच्या केसीर आसा. आणि कन्फ्युजन पयस करपाक तुका ड्रग्साची गरज पडली जाल्यार ते म्हज्या स्टडी टेबलाच्या ड्रॉरांत आसा. थँक्स ब्रो, बेस्ट ऑफ पीस. मामी. खंय वयता तूं? गाणा बारीक सपोर्ट मारतलो दोगांच्या. बिटू म्हज्या पुता तूं कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाका सांग. तुजो डॅडी अजून जीव आसा. सुजी तुजें कितें कन्फ्युजन आहा हांव सॉल्व करता. बिटू जीव दिना काय बाबा? तूच म्हज्या घराचो दिवो. तुमीच म्हजी गिरेस्त तुमचो सोरो हांव सोडटलो. तुमकां बऱ्या रियल सेंटरान घालून हांव तुमचो सोरो ना ना म्हाका सोडून वचो नाका तुमी. म्हाका सोडून वचो नाका. सॉरी डॅड. दाम्या, Cool down, Dad. दाम्या शांत जा. आमी सगळीं फकाणां कोत्ताली तुजी. आमची भुरगीं शेगोळी ती सोरो सिगरेट ड्रग्स घेना. डॅडी, फकाणां केल्यात आमी. सिगरेट ड्रग्स सोरो पियेना. आणि सुजीक एकूच बॉयफ्रेंड ना डॅड. वगाना केली डॅडीची कोण तरी अशी वगाना करतात.
अरे त्यांनी कसं उन्हा पडलेलो म्हणून हांव तुमचो फ्रेंड जावपाक प्रयत्न करता. डॅडी तू आमचो फ्रेंड जावपाचो प्रयत्न करिना काय? आमचे लागीं जायते फ्रेंड्स आसात. पण डॅडी एकूच आसा न्ही. आमकां फकत तूं जाव. तुज्या बिझी शेड्युलांतलो इतलोसोच क्वॉलिटी टायम आमकां दी. इतलेंच पुरो डॅड. तू आमच्या पासत इतले त्रास पसतात सॅक्रिफायस करतात ताची जाणीव आसा आमकां. आमकां जेवण खाण न्हेसप शिकप इतलेच पुरो ना. आमकां तूं जाव तुजो इल्लोसो तरी देड जाव. आमची काळजांतली भावना उमाडे ते आयकून घेतलेले आमकां जाय न्हू डॅडी. आमकां म्हयनो दिला काय पूण दर दिसा थोडो थोडो तरी क्वॉलिटी टायम आमकां दी डॅडी. पीटर, सुसी, I will try my best. थँक्यू डॅडी. We love you, Daddy. डॅडी म्हाका माझो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय. हांव येता. Daddy, I have to prepare my notes, so I'll see you soon. डायना, तू वाचताय म्हाका हार्ट अटॅक येवपाचो उगो पावलोलो. सगळे बरेपणा पासत देवाक घाल घाली दिलास दिता. देवाचें नांव वोट जावं. हॅलो 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 दाम्या म्हजे भा अरे हांव सिमा उलयतां. वय वय सीमा सांग सीमा. दाम्या आमचो पाय खूब सीक आसा सारको सिरियस आसा ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केला. कितें पाय सिरियस आसा? ओय आनी आमची माय तुका सारकी हुसकेता तूं बेगीन मातसो हॉस्पिटलांत यो. बरें. आनी हे पळय आमचे भयणीक मारी कोसाकूय आमच्या रोजमारीकूय आमी आपयला मातसो तूं बेगीन हॉस्पिटलांत यो. बरें बरें. एक सांग म्हाका पाय खंयच्या हॉस्पिटलांत आसा? चलो न्हू. पुढचे काय वाईट बरे जावचे ना न्हू. आमचे
बी करून दवरली ती तुका खबर आसा? वीर नाम पाय करूंक ना येता त्या शुक्रारा दीस पाय आदवोगादाक वचून मेवपाचो आसलो वीर करपाक पूण सोमारा दीस पाय बँकान गेलो बँकांच्यान घरा येवन कोदेरीर बसलो थंयसरूच गुवण्यो सगळो पडलो आनी पाय कोमान गेलो तुमचे बिल भरूंक ना ना तसो तो सगळो गडबड जातलो आणि कशी वाईट काजार झाल्या म्हणून पाय बघा काहीच घेऊ ना. आणि आमकां कितें दिला फक्त 30 लाख मागलेले आमकां दिला काय म्हणटालो बँकात 1 कोटी वयर दुडू आसात म्हणून बाजारपणान आमकां कोण सांगता आनी काजांसान भुरगे मला सांगता घराचे नांव फुडें वता तांकांच ते दुडू मेवतले कितें मग काजार जालो आनी भुरग्याला तांकां गरबाट मेवतले म्हणजे हांव आपोवप आहा म्हाका कांयच मेवचें ना अरे गोरबार घेऊन तू बसला तुझे बरे 7 लाख गोरबाटाचे वाटे पाय कशे कोत्तालो ते हांव नकलो पूण बँकात दुडू आसा ते फकत मात कोण काजार जाल्यार भुरगीं बाला आसा तांकांच ते मेवतले आमचे काम झाले आम्ही काजारी जाले जाल्यार आमकां भुरगीं आसा म्हणजे गोर बाट आनी दुडू आमकांच मेवतले आणि म्हाका कित्याक नाका अवकाशा सांग ना आता मोठ्यान दुडू आमकां येवंक जाय तुझ्या भुरगी खंय आसा का म्हणजे काजार जाल्या आनी कोणाक भुरगीं आहा तांकां दुडू आनी घराचो वाटो मेवतलो तशें जाल्यार माय हांवूय काजार जाता खरेंच बाबा तुकाच आसा जाय देवा कारला माशेन म्हणटाले एक बरे सोबीत घर संवसारी आनी शेगुणी चेडूं आसा म्हणून माशेनाक सोयरीकीचे उलोय म्हणून रेखात धाडटा माय ट्रॅकार धाडचीच ना म्हाका काजार जावचोच पडटलो ना जाल्यार हांव सांडटलो धाडटा बाबा धाडटा रॉबर्ट काय किती वाईट बरे जावचे आधी तुमच्या रक्ताच्या भुरग्याक आमकां सोमा काडून उपाय घेवचोच पडटलो आणि वेळ करून कसलोच फायदो ना अगो हांव तर केन्ना तुका आसा तुजी शेक पिड्या जातली म्हणून घुमत ते भुरग्यांक घुसोर ना हाडपाक तकलान फुडें घराचो जाय कितें कसं कोण ते पडलेले जाल्यार बरे जातले रोज ती सासूबाईची दुसरी बार आसतली आणि हे दुसरे बायलेचे भुरगे ह्यो प्रॉपर्टीच्या शेअरात क्लेम केला जाल्यार आणि दुसरे पायले 4-5 भुरगीं आसा जाल्यार गिरेस कायचे वाटे आनी फाटे करचे पडटले हो आमचेर अन्याय आम्ही आताच वचून गावच्या प्राधिकाराक ही सगळी खबर सांगूया सासूबाईची खोटी कर्तुबा सगळ्यांक कळोकूच जाय आमच्या गाजरकारान कसले आडकोळे हाडल्यो रे सोरोप येता सिगरेटी ओडटा आनी चेड माझ्या मोता म्हणून घराने घालतालो आता पळय कोण घेता कोण मोतो आनी प्राधिकाराक सांगचेच पडटले चल चल आम्ही आताच वचूया अरे धाम्या अगो रोजवारी येवं लागली आम्ही पुरून दिल्ली सगळी वखदां हाडल्या आमचे पाय जाम सुटले एष्टो बरी जाले तेच्या फुडें उलयत रावात हे कोण सांग आणि कोण कसो अरे तो चीफ बिना त्याच्या तोंडान मोठ सामके सुकल्या एका पपान उदक घे आणि त्याच्या तोंडान घाल तोंडान मोठ सुकल्या त्याचे तुझं तो वोट सुकला म्हणून तो ऐकला म्हणजे स्वतः की सांगे म्हणतात हे मग उदक घे आणि कुद्याना पायच्या तोंडान घाल घे घालता बाबा घाल वक्त चालू हा नुमाय म्हणून ते पायचे हे सुकला तोंड सुकला हो वॉर्ड नंबर 106 होय हांव एका पेशंटाक सोदताली तू कोण हांव कोसा I mean evergreen maricosa. अरे देव बरा दिसतो रॉबर्ट दाम्या या म्हजी बुजवण तुमकां देवान दिलें देवान गेलें देवाचें नांव वळटा हें दूख तुमकां भावार्थां तुमकां देवान तुमकां बोवाळ दिल्या पळय फादर आम्ही सारखी चोड दुखी जाले
आणि 2 पैसे देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां आनी दीस वाचूया तोर सांग केन्ना ताऱ्याला मरण करपाचें कोणाचे मरण फादर आनी कोणाचें आं 2 पैसे मोरक ना फादर तो हॉस्पिटलार आसा तो म्हणटा ताका माजरापाशी 7 जीव. सॉरी तुम्ही सगळी बरोबर येयल्या तिकडून हांव सगळं हातून पाय संवसाराक कोणतो जमना तो अजूनय गोमांतूच आसा कोमातलो भायर सरलो पूण आतां कोसा मस्केदा. कोसांव कोण कोसांव फादर तुका खबर आसा आमच्या सासूबाचे कितें लोफडे बाजले जाल्यार लोफडे शी हातून पाय एक देव बिरांतीचो मनीस सदांच मिसाक येवपी आनी मिसान भावार्थान वांटो घेवपी सदांच मिसा काडलेले कितें जालें ताचे लोफडे आसूंक जायना फादर आमचो पाय घुमांतलो भायर सरला आनी कोसाव उस्केता बोगोर कोसाव उलो मारता कोसाव करून आनी पाका करून कोसांक किस दिता. एक कोसा पायची दुसरी बायल आसपाक शकता असो आमकां दुबाव लागता दुसरी बाय आनी तुमी कितें उलयतात शिता फुडें मीठ कितें खातात कोसांव ताची दुसरी बायल म्हणून तुमी खात्रेन कशें सांगोंक नाका कोसांव गोडये ताचे कुटाचें नीट सांग येता कोसांव गोडये ताचे पोशिले सोयरे आ 2 पाय बरो जातोच ताका जमीन विचारले कोसांव कोण ते फादर आमच्या पायन आमकां फोटोयली तांकां लांकडी जोड आसात ते तूं दुसऱ्या बायले म्हणजे कोसांवाक आनी तुज्या भुरग्यांक दितालो. हांव खात्रेन सांगता आनी म्हाका ताणें कांयच दिलें आनी आमकां कितें दिलां कांयच ना म्हणजे तुमकां माय पायचे दुडू जाय माय पाय नाकात अरे तुम्ही शिकलेली भुरगीं ही अनुपकारी कोणाक जियेतात ते कोणाक वेचीत दिसता माय पाय आपल्या भुरग्यां पासून कितले कश्ट आनी त्रास काडटात आनी माय पाय जाणटी जातोच तांची सेवा करचे बोलते तीच भुरगीं तांकां सोडून वेतात आनी कुशीन रावतात फादर तूं कितें आमकां फाल्यां मारता आमकां आमच्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतूंक नाका आयज काल कॉम्पिटिशन कितलें वाडलां भुरग्यांक फावो तें शिकोवप दिवन जाय पळय तें एटमॉस्फियर आसची गरज आमकांय जाय आमची भुरगीं व्हडली सुबेज शिकलेली समाजान व्हड जालेली बरें आनी उतलें शिकोवप दिवप गरजेचें न्हय ना बाय त्याच बरोबर माय पाय सगळे उपकारी आसूंक इतलेंच गरजेचें फादर आमी आमच्या भुरग्यांक फावो तो वेळ दिता तांकां कितले सॅक्रिफायस करता ते तांकां सांगता आनी बरे भाशेन समजायता उतरांनीच सोजमायले म्हणून जायना दाम्या तुजे वागणुकेंतल्यानूय तें दिसूंक जाय भुरगीं आपले माय पायची हिपोक्रसी रोखडीच नोट करतात सांगता पण रावना जाय नाका तुका जाय तुजी भुरगीं तुका लागीं आसतली पूण तूंच तुज्या काशा माय पाय कडचो पयस केलाय वी मस्ट प्रॅक्टीस वॉट वी प्रीच ह्या दोनूय काळार आमच्या माय पायचे भुरग्यो थोडे बहुत चुकता आमी भुरग्यांक बाथरूम उजार करूंक शिकयता म्युझिक वायलन गिटार शिकयता हिस्ट्री जिओग्राफी शिकोवप कोचिंग क्लासीसाक धाडटा पूण उपकारी जावंक शिकयनात आमी अपेक्षा करता की आपणाचे आपुणूच ती शिकतली म्हणून जे मेरेन तुमी काडलेले कोर्स त्रास आटे ती तुमचे दृष्टिकोनांतल्यान पडना ते मेरेन तांकां तुमच्या कश्टाचो वालोर गमचोच ना तुमचे सगळे उपकारी काळीज आसचेच ना आमी आमच्या पायमाय फुकारी आसा फादर तशी आमी येवन आसा ताची खबर घेतात भुरग्यां सासूबाईन कितें केलां तें म्हाका बिलकुल मानवंक ना. ह्या पिरायेचे ताचे वासले लोफडे आसतले म्हणून हांवें सगळ्या पासून चिंतूंक ना. रॉबर्ट आयकलेल्या उतराचो मागडो दोन करप सारकें न्हय वयर समज जावंक शकता अरे हातून पाय बरो जातोच तसोच कोणातल्यान मेळचोय न्हय कसो पडले फादर देव बरो दीस दिवं फादर सॉरी तुमकां डिस्टर्ब केली म्हणून हांव कसो दांत आसा फादर अरे राखूस बारका अरे कसो आसाय कोण फादर कोण एकदम बरो आसा फादर कित्याक आयलो फादर हांव एक व्हडलें गॅस चावत मारता फादर हांवें तातूंत बेजिंगाक दवरपाक थारायला फाल्यां 4 वर्सां दवरले जाले फादर 4 माचे गॅस्ट हाऊस बांदताय आणि खंयसर रे फादर ते म्हाज्या घरा फाटल्यान धाकटे पाड्याक पाय रूम आसले न्हू ते हांवें मोडले रे फादर आतां थिंगा एक व्हडलें आसा गॅस हाऊस बांदताय तितून ते मागीर पुण्याची बेजान बेजिंगाक पडूंक जाय न्हू तेका लागून फादर फाल्यां दवरया फाल्यां 4 वरांचेर पावतलो फादर एक बरें फादर फाल्यां 4 वरांचेर मेळचें फादर बरें कोण रे हा रॉबर्ट मरे हॅलो पाडया बस कसो आसा हांव बरो आसा कितें रे रॉबर्ट काय जालो म्हणून आयकलां आमकां सांगूंक जाय बरो रॉबर्ट नाही भाडगेला हांव सगळो गोड जालो सांगून पांक ना काय देवान तुमचे दोगांयचेर बेसांव घातल्या पुरो
शेकी कोणा लागे काय झालं रे त्यात मरे आमच्या भाड्याच्या रुमान घेऊन रावतालोय ते होते रे अंजून ते ताची सोरपई विकून खाल्ली ते तुका पुलिशेन बी गेलो होते रॉबर्ट हे कसले लफडे तू खरे तुका दाखवतो पण तुझ्या डोळ्यान वास असताना दुसऱ्याच्या डोळ्यांतले किस फूट काढप सारखे न्हय फादर हा मातशे बाजारात वचून येता आणि अंजना रोज मास हाडून दिला ते हांवें आमचे फ्रिजीन दवरले अंजेलान रोस मास हाडून दिला अंजेला रोस मास एकदम बरो होता ताका सांगलेलं हांवें रोस मास करणार म्हणून तुवें ताचे दूध वापरीत केले न्हय ते रावताले फादर तुका तू बिजी आसूं न्हय दूड व्हरोन फाल्यां येता म्हणून सांग बरें आसा फादर फादर रुमात आमच्या काठीचो एक पाव मोडला आणि खाट सारकी भाकरी झाली रुमान हाटीचो पाव म्हणला मातसो फरक आसलो तो काय नाही तो फाल्यां कार्पेंटराक आपयतांच्या किडे मारून घोट करून गेला कार्पेंटर फाल्यां आपयता पूण आयज राती आमची काठी कशें दिसपाचें पयले कशें म्हणटाले तुमचे 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 म्हणून तूं तशेंच म्हूण तुकाय बरें आनी म्हाकाय बरें नाजाल्यार लोकांच्या मनान गोश्टात गैरसो मोग जातलो ती बाय तो कोणय तांची कोणाच्या वाट्याक येता जाल्यार मोगी राजना म्हणून तोंडां सांगून दिवया आमच्या घराचो वाटो आम्ही दुसऱ्यांक कशी दितली बाबा धावया येयलो आतून कोणाचा घरा येयलो आतून बाय सोकास आतून साय सोकास जमा आतून बस सोकास जमा बाय कसो आसा आसा बरो आमकां तुजो हुस्को जालो ना पाय तो वळखलो आयलो कोण गो तू बाय तू रोज मारी मरे तुझी तू आणि हो म्हजो गो रॉबर्ट आणि हांव डायना तुजी सून कोण डायना तुजी सून जायत्या वर्सांनी पळयले मुगो बाय तुका आनी तो दाम्या म्हजो पूत येवंक ना बाय हो पळय मरे हांगा मरा गांवांत हॉस्पिटलांत पळयलो पूण तुका हांवें तोपला मरे बाबा बाय आम्ही हॉस्पिटलान आयलेली तेन्ना तूं चड सीक आसलो आनी कशी पळोवंक ना तुमकां आमी सगळीं आयली काय तुज्या बाबायक हॉस्पिटलान हांव घुमान आसलो तेन्ना तुमी येयल्या गुमान दूर आतोल पाय तू कोमान गेलोय सिटीता भायर असलोय तुझे एकूच उतर सारखे सुटोन असले बाय बाय कोण बाय कोण येणार कोण आतून बाय देवान सांगला म्हाका तू बरो जावन हॉस्पिटलान जावन तुका डिस्चार्ज धाडून आनी घरा धाडून तुजी सावूत आनी भलायकी तुका पोतून मेळलेल्या खातीर देवाक आर्ग आनी दिनवास देवाचें नांव व्हड जावं आयज पासून देवान म्हाका राखलां आनी सांबाळ्ळां आतून बाय तुका देवे बेदूस कितें जालें म्हाका कांयच खबर ना फादर ते दिसा सकाळीं हांव बँकान गेल्लो एफडी करूंक जाय म्हणून एफडी बाकोतूच हांव घरा येयलो घरा येवन म्हजी तकली जोर जाल्या म्हूण हांव कोदेलेर बसलो तितलोच म्हाका उगडास आयलो. फादर पाय कोथिनीर बसला तुमच्यावरूनच घुमवळलो चकलो पडलो आम्ही कायतानाची गाडी हाडून ताबडतोब ताका हॉस्पिटलान गेलो दोतोर सांगलो तो कोमान गेलो म्हणून पूण तुमी कितें उलयताले तितलेंय म्हाका आयकूंक येतालें सांगलो पूण दोतोरान म्हाका सांगला. उलोवंक जायनासलें ती कोण ही आमची नात्रा आणि हांव टिचर तुमची नात्रा टिचर आनी सुजी आनी बाबा किती जाले रे तुमी ल्हान आसतना तुमकां पळयलेली देवाचे बेसांव तुमचेर पडून बाय ये कोण सांग कोण रे आणि तू जाणट्याची कसली सोयरी गो कोण कोसा अरे हॉस्पिटलान ताका दुसकेतालोय सगळे वगत कोण सांग म्हणटालोय कोसा म्हणटालो अरे हांव कोसा म्हणून आसलो कोसा म्हणून आसलेले You mean pants? पायची जीभ जोड झाले म्हणून
एक कोळसा म्हणटालो पण ते आमकां कोसा म्हूण आयकून येयलें दिसता. त्या दिसा बँकान सांग घाला येतो तितल्या लाखाच्यो एफडी म्हजे कोळसांवांत उरल्यो. ते कोळसांव घोडी करून हांवें बॅगान घातलें. कित्याक ते एफडी घेवन हांव आनी तुजी माय तुमगे घेवपाक आसली. त्यो एफडी तुमकां दिवपाक. आमी चिंतलेले 2 दीस तुमगे रावतले म्हणून. कित्याक तुमी तर आमचे खोबरे पोसले ना. उजवे वयर आसा ते बॅगान वयर आसा ते बॅग वयल्या बॅगाक फुंडालो दिसता पळय आनी आमी सोजमली वयली बागेंत म्हणून. आयज सायबान कसली गोंय समज तू म्हजो विश्वासी गोरकार पूण हांच्या सांगण्यानी म्हज्या मनान नाक जालोली चिंता आयली. हातून काय हे पळय तुजे बॅग त्या बॅगान तुजी कोळसा आहली आनी कोळसा ती तुजी 4 एफडी घे. पळय कोळसावान 4 एफडी आसल्यो. ताम्या ही घे तुका 30 लाखाची एफडी तुज्या नांवार. हय रोजमारी ही घे तुका 30 लाखाची एफडी तुज्या नांवार. आनी शिवा हय ही घे तुका 30 लाखाची एफडी तुज्या नांवार. हय आता मुझे तकलेलो मार म्हणू जालो. आणि हातून काय ही जी चौथी आसा ती एफडी कोणाक? ही 15 लाखाची एफडी आजिलाच्या वडिलाच्या नावार. म्हणजे तुम्ही आजीलाक म्हणटा? होय आमी आशिलान वयता. हांव आनी पाय आतां वचकोच जाल्या. आमकां कोणाचोय तरी आदार जाय. शिवाकूय आपलो फुडार आसा आनी कितलो त्योच शिवा आपवान रावतलो. तुमी तो तुमच्याच संवसाराक घोव जाल्यात. आमकां नाका रे बाबा. आमकां लागून तुमकां त्रास जालेले. तुमची उतरां आयकून अशें दिसता की इतली भुरगीं बाळां आसूनय तुम्ही एकसुरी जिवीत जियेतात शी. माय पाय जाणटे जातोच भुरग्यांनी त्यांची मोगाळ काळजी घेवंक जाय. आनी हें करतलो जाल्यार भुरग्याच्या वाट्याक एक मोगाळ आनी उपकारी काळीज आसप गरजेचें. पूण फादर आमी तांकां आजीलाक वचून सांगूं ना. एकसुरपणाची खूब आवड जाता रे बाबा. हे घर आमकां काम येता. ते आमचे जाणटे पिराये केन्ने व्हडले घर सांबाळून आमकां जावचें ना रे बाबा. आमचे कुडीन आतां ते घर उरोंक ना. शिवाय परतून काडपाक येतलो. परतून आमी एकसुरी जातली. एकसुरपण मनशाक भितरल्या भितर पोकव करता. Loneliness is not being alone. It's a feeling that no one gets. मोराब्याने मिसअंडरस्टँडिंग असतानाच पूण तुमचे नाते तुमचे माय पाय सगळे उत्तम अशें आसूंक जाय. पूण तुमी माय पाय उपकारी आसूंक गरजेचें. कित्याक ताणीन तुमकां ल्हान आसली व्हड केल्यान, बरें शिकप दिलां आनी बरे गुणांनी तुमकां वाडयल्यान. फादर तुज्या उतरांनी जायते सत आनी जाणवय आसात. तुम्ही तुमच्या माय भुरग्यांक उपकारी जे आसात, माय पाय उपकारी जे आसात, तुमचीय भुरगीं तुमकां उपकारी जातलीं. ज्या मापान तुम्ही तुमच्या माय पाय बरेपण दिवशात, त्याच मापान तुमचीय भुरगीं तुमकां बरेपणान वतली. ग्रँडपा आमी तुमकां आजील्यान वचून दिवची ना. आमकां तुमी जाय. ग्रँडपा ग्रँडमा आमी तुमकां आमचो सांगात दितली. आमी राव कित्याक तुमच्या बरोबर ह्याच घरात. आमकां तुमचो मोग जाय. तुमची बेजावां जाय. तुमी सदांच आमकां आमच्या सांगाताक जाय. आमी तुमच्या बरोबर रावपा येवपा सोदताली, पूण मम्मी डॅडी आमकां केन्नाच धाडी नासली. पाय आमी आमच्याच संवसारान गुंतले. आमच्या जिविताची बुन्याद तुवें तुज्या रोगतान आनी मायन आपल्या दुदान शिंपल्या म्हूण आमी विसरली पाय. आमी चुकली पण आमकां गुन्या बोगस. आमकां ही एकटी नाका. आमकां तुमी जाय. आमी तुमकां आमचो सांगात दितली. पाय माय तुम्ही आजीला वचूंक नाकात. आमी सगळीं वचून ह्याच घरात सोडून एकठांय रावया. पण रोजमारी तू इतले पयस कित्याक आसा? हांव चुकली बाय. म्हाका बोगस. बाबा तुमचे दुयेंचो बरो करून सांबाळून तुमचे चड आपूण बायलेचे ते. सॉरी आमकांय बघोस कसली वायट चिंता मनान हाडल्या आमी तुजे विशीं. आमकांय हेवटी नाका. आमकां तुमी जाय.
अरे बाबा ही एफडीची तुमकां गरज आसा कसले एक बरेशे बिझनेस सुरू कर आमकां हे दुडू कसल्या फायद्याचे आमची खोली गिरेस्कार तर तुम्ही आमची भुरगीं फादर आयज म्हजें घर म्हाका एक चोर कसो दिसलो तांकां नाका जाल्यार आमी आसिलात वचना देवान तुमचे बेसांव घालूं आयज देवान आमची मागणी आयकली काळजाची मूळ खुर्ची काळजान खुशाल जा म्हणटा देवाचें नांव व्हड जा